गुड आफ्टरनून गोयकार भावांनो म्हाज्यान की हांव आयज ऑनरेबल सीएमाक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे एक मेमोरंडम घेवन येयल्लो। आमचे गोयचे भाव जे मिडियाचे फिल्डार जे काम करता आयज अंडर कोविड-19च्या अंडर, तेतून म्हाका अशें दिसलें की गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक बरी पॅकेज दिल्लेली आसा। आमचे जे कोविड-19च्या अंडर जे काम करतात ते पोलिसांक दिल्या, डॉक्टरांक दिल्या, तशेंच नर्सिंग दिल्या आणि इतर गव्हर्मेंट सर्वंटांक दिलेले आसा। हेतून अशें दिसलें की म्हाका अशें कानार आयकून पडलें की आमचे गोंयान जे मिडियाचे भाव जे आसा फिल्डार जे काम करता तेंचे सॅलरीनसून कमीत कमी 10 to 15% तेंचे अमावंट कट केलेले, डिडक्ट केलेले आसा। म्हाजे मनान कितें आसलें आनी आमचे गोंयकार भावा बद्दल जे फिल्डार रात दीस जे काम करता, डे एंड नायट काम करता फिल्डाचेर आमचे मिडियाचे भाव, जसो खंय सीएम गेलो काय ना, खंयचो मिनिस्टर गेलो काय ना, रातचो कोणाक एक्सिडंट जालो, खंय हॉस्पिटलान कोणाक कितें जालें, रात दीस चल्ले ते, रात आनी दीस अशें पळयना जशे डॉक्टर पळयता तशे। तांकां जी स्किमी आतां गव्हर्मेंटाचे कोविड-19च्या अंडर जे मेळोंक जाय आसले, बेनिफिट्स मेळोंक जाय आसले ते आज पासून तांकां मेळोंक ना। वयल्यान तेंची सॅलरीनसून 45%, 10 to 45% अमावंट डिडक्ट केलेले आसा। आयज जर पळोवंक गेलेले काही भाव मिडियाचे हे काम कमी आसल्या कारणान खंय तरी नुस्तें गरोवंक बसलेले आहा आनी बाजारात नुस्तें विकपाक बसता, हे वायट दिसता। शिकलेले आमचे भुरगे भाव आसात ते हे अशें कित्याक लागून चल्ला म्हणून हांव गोंयच्या सीएमा कडेन आयज येयल्लो। आमी आतां अख्खे इंडियनचे कितें म्हणटा, भारत देशान 4 स्तंभ आसा। एक आमचे मिनिस्ट्री आसा जे आज पार्लियामेंटान आज झगडटात, मागीर आमचो स्पीकर आसा, तिसरो स्तंभ आमी ज्युडिशरी म्हणटा, चवथो स्तंभ जो म्हणटा आमी मिडियाचो आमचो मिडिया म्हणटा आमी। पूण आयज मिडियाच्या जर भावांक जर आमकां जर तांकां जर तुमी पळयनात, तेंची सॅलरी जर कट करता म्हणजे तुमच्या मनान आहा तरी कितें, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आहा तरी कितें, जे लोक जे मिडियाचे भाव जे आमच्या लोकां समोर ट्रूथ हाडून करतात, खरी गोष्ट हाडून करतात, तांकां तुमी खंय तरी तेंचे मस्तक तेंचे सकयल हाडपाक करतात। कारण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आज जे कितें चालू आसा हे खरी गोष्ट हाडटा ते तांकां नाका। आज काही गोष्टी जे आहा न्हू ABC, जसो कोरिया, नॉर्थ कोरियाचो कोण तो किम आहा कोण तो न्हू, तेजी स्वताची मिडिया कशी आसा त्या पद्दतीन तुमी वागोवंक करता। तेजे कडेन हुकुमशाही आहा, तेजी स्वताची चॅनल आसा, तो जाय तितले घालता। तसो हो आमचो आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार करूंक करता काय अशें म्हाका तरी दिसता। पूण हांव ऑनरेबल सीएमाक आज विनंती करता, हे भावाची जी आमची सॅलरी जी आसा डिमांड करता, तांकां कमीत कमी 10,000 तरी एका मिडिया आमचे भाव जे फिल्डार जे काम करता न्हू 10,000 ताका डिमांड दिवपाक पयशे दिवपाचे एकट्याक। आनी तांकां तुमी कशें आज वागयतात न्ही तशें तुमच्या वांगडा आसता न्हू, तशेंच तांकां जी स्कीम आतां कोविड-19च्या अंडर जे कितें मेळोंक जाय न्हू तेच तांकां इम्प्लिमेंट करपाचें मागता। सगळ्यांक तुमी दिल्लेले आसा, तांकां कित्याक लागून ना। म्हणून हांव ऑनरेबल सीएम ऑफ गोवा आणि तेज्या वांगडा मिनिस्ट्री जे काम करतात, प्रत्येक मिनिस्टर आज मिडिया घेवन भोंवतात, आपयतात ते तुमचे मिडियाचे भावूच तेंचे आज गोंयान जे मिनिस्टर जाल्लेले आसात, पयलीं MLA आसले, पंच आसले, ते आयज जे मिनिस्टर जाल्लेले हे मिडियाक लागूनच जाल्लेले आसा। तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय मिडियाच्या भावाक, तेंच्यांनी बरे भशेन कॉन्फिडन्सान घेवन तेंची सॅलरी बद्दल तेंची कट जाल्लेली आहा ही परत तांकां कितें तरी समजावन दिवपाचें आनी 10,000 प्रत्येकाक दिवपाचो म्हणून हांव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे भारतीय जनता पार्टी सरकारा कडेन मागता।